जय 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 देवा बापा, जय 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 जेजू ख्रिस्ता, जय 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 पवित्रात्म्या, जय 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 त्रिएक देवा, जय 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 देवा बापा, जय 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 जेजू ख्रिस्ता, जय 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 पवित्रात्म्या, जय 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 त्रिएक देवा. आमच्या संगी गाव्या मी महिमा देवाची, होडा ताळ्योन करूया मी स्तुती सौम्याची. आमच्या संगी गाव्या मी महिमा देवाची, होडा ताळ्योन करूया मी स्तुती सौम्याची. जय 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 देवा बापा, जय 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 जेजू ख्रिस्ता, जय 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 पवित्रात्म्या, जय 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 त्रिएक देवा. म्हज्या भाव भयणीनो, पास्का काळाचो सवा इतार आज आमी संभ्रमता आनी अशें आसता देवाचे वरती मांडवळ जावन आसा. पवित्र आत्म्याचे येणे जिवाळ जावच्याक, उर्बेन भरच्याक, कुरपेस जावच्याक माय मगान मिसेचे बलिदान आता आमी संभ्रम्या. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त तुम्ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन आनी मोगाळ भुरग्यानो, पवित्र आत्मा तुमच्या वयर येता आसतना जायते तो तुमकां शिकयतलो. हो म्हजो मजतदार तुमच्या संगता सदांकाळची येतलो. हो म्हजो मजतदार तुमकां आदार दितालो, तुमचे वाट सुगम करतालो आनी सत कितें म्हण उगडापें करतालो. सताचो आत्मा तो वळ सर जावन आमच्या थंय उमाळटाली आनी देवाचें बळ जावन आमी बळवंत जातले म्हणलो संदेश आयची देवस्तुती आमकां दिता. तर म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, मिसेच्या बलिदानान वर त्या रितीर आमी पात्र घेवया. खऱ्या मनान नितळ काळजान आमी एक जावन आमच्या पातक्याचे बगसाणे मागया आनी म्हणया, हांव पातकी सर पददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनांचे दोन तोंडांत उसरून, वायट धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसोन म्हगे सदांच सांवकार मगे सगळ्या देवता आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंतिकात म्हण रात मागता. सर्पदेदा देव आमची काकूत करूं, आमचे पातकां बगसोन आमकां सस्ताच्या जिविताक फावो. आमेन. Sumia Jezu kaklut कर, Sumia Jezu kaklut कर, Sumia Jezu kaklut कर, Sumia Jezu kaklut कर. Krista kaklut कर, Krista kaklut कर, Krista kaklut कर, Krista kaklut कर. Sumia Jezu kaklut कर, Sumia Jezu kaklut कर, Sumia Jezu kaklut कर, Sumia Jezu kaklut कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा.
Jesus' name. महिमा तुका सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा जेजू ख्रिस्ताक महिमा देवांग महिमा देवांग महिमा जेजू ख्रिस्ता महिमा तुका ससनाची ससनाक महिमा तुका सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन महिमा देवा महिमा पवित्रात्म्या महिमा देवांग महिमा देवांग महिमा पवित्र आत्म्या महिमा तुका ससनाची ससनाक महिमा तुका सस्नाच्या सस्ना हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन प्रार्थया सपददा आणि मंगळा बापा तू आमकां तुज्या पुताक जनीत दिवन तुज्या वर्त्या जिवीत आमकां वांटेली गेलाय त्या पुतान आमकां नासतडी नासतना ताच्या आत्म्याक दिलो आनी आमच्या जिवितांत मजत भोगूंक ताणें आमकां पावक केलें त्या सुवर्त्या स्पिरितान सदांच आमी जियोंक आमकां भागीदार कर आमी मागता आमच्या समेत पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सगळ्या पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आणि राजवर चलयता ससनाच्या ससना पयलें वाचप दोन दुताच्या इतिहासावेलें वाचप असो फिलीप सामारियाच्या एका नगरांत गेलो आनी ताचे मोदें क्रिस्ताक परगट केलो ताच्या विजमिताची खबर आयकून वो आपणे खाशा तें पळयलें देखून सगल्या लोकांन फिलीप परगट्टालो तो संदेश एका मनान मानून घेतलो जायते देंवचार बसलेल्या तावन मेळे आत्मे बोब मारून भायर सरताले आनी पुष्कळ आर जालेली आनी थोंटी बोरी जातालीं हाका लागून त्या नगरांत व्हड खुशालकाय वसताली सामारियाच्या लोकांन देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जेरुसलेम आसलेल्या दोन दुतांनी आयकलें आनी पेद्रूक आनी जुवांवाक ताच्याशी धाडले थंय देवून पावल्या उपरांत भावात्यांक पवित्र आत्मो मेळ्ळो म्हूण ताणें मागणें केलें कारण ताच्या मदल्या एकल्याचेर पर्यंत पवित्र आत्मो अजून देवूंक नासलो तांकां फकत सोम्या जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान दिल्लें तेन्ना पेद्रून आनी जुवावान तांचेर हात दवरले आनी तांणी पवित्र आत्मो घेतलो देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार
भूमीच्या निवास्यानो देवा कानंदाची बोबुटया भूमीच्या निवास्यानो देवा कानंदाची बोबुटया भूमीच्या निवास्यानो देवा कानंदाची बोबुटया ताची महिमा गीता गायनाने वणया ताची कीर्त गाजया देवाक सांगा कितले बेचे तुझे कर्तव्य भूमीच्या निवास्यानो देवा कानंदाची बोबुटया सगळे पृथ्वी तुझ्या मुखार सरपडता तुझे वाकाणे करता तुझ्या नावाचे गीत गायता येया आणि देवाचे कर्तव्य पळया मनशामध्ये आमकां ताटा करता तसली ताची कामा भूमीच्या निवास्यानो देवा कानंदाची बोबुटया दर्यो ताणें सुकितान दिसता पर्यंत सुकयलो सुकलेल्या आळवांतल्यान लोक पांय बेजान आसता वतालो ह्या पासत आमी ताच्या वदेचे संतोष पावया तो आपल्या पदवेन सदां राजवट चलयता भूमीच्या निवास्यानो देवा कानंदाची बोबुटया भूमीच्या निवास्यानो देवा कानंदाची बोबुटया दुसरें वचप सांत पेद्रून बरयल्ल्या पहिल्या पत्रांतलें वचप प्रिती मोगाचनो क्रिस्ताक सोमी म्हणून तुमच्या अंतस्करणांनी मनान वळखा तुमचे तें असलेल्या भरवसाचे कारण विस्तरलेल्या हर एकल्याक जाप दिवंक तुमी सदांच तयार आसा जय तरी पूण हें काम नम्रतेन आनी मर्याद दिवन करा तुमचे अंतस्करण नितळ दवरा कित्याक क्रिस्त थंय तुमी आदारतात तें बरे सालीची निंदा करून कोणीय तुमकां उलयत जाल्यार उलयतात तेच लजेक पडटले कित्याक तुमी कश्ट सोंसचे म्हूण देवाची खुशी जाल्यार वायट आदार शिक्षा जोडचे प्रास बरे आदारलेले खातीर तुमी कश्ट सोंसचें चड बरें अशें क्रिस्त निरापराधी जाल्यारय अपराध्यां पासत म्हणजे आमा पाप्यांक देवा थंय पाटी हाडचे पासत एकच फावटी मन पावलो कुडीन तसो जीव काडलो जाल्यारय आत्म्यान ताका परत्यान जिवांत केलो देवाचें उतर हें देवाचे वडोवकर Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. 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 सो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतर पाळता म्हणटा सोमी थोवळ म्हजो बाप तसो मोग करता आनी आमी दोगी ताशेशी येता Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah. 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 Amen. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो सामसो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभार्थ महिमा तुका सुमिया. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही म्हजो मोग कशा जाल्यार म्हजे उपदेश पाळटल्यात. तो वेळ हांव बापा लागीं मागतालो, तो तुमकां एक मजतदार दितालो आनी तुमचे सवे सदांकाळ रावतालो. तसो तो स्वताचो आत्मो संवसार ताका घेवंक शकना, कित्याक संवसार ताका पळयना, ताका वळखय ना. पूण तुमी ताका वळखतात, कित्याक तुमचे सांगता आनी तुमचे थंय तो रावता. हांव तुमकां आनाता बरी सण वचना, हांव तुमचेशी परत्यान येतालो आनी थोड्या वेळा उपरांत संवसार म्हाका तुमचेशी परतून संवसार पळोवचो ना, पूण तुमी म्हाका पळयतल्यात. हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात, हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. हांव म्हज्या बापा थंय, तुमी म्हजे थंय आनी तुमचे थंय आसा म्हूण ह्या दिसा तुमी समजतल्यात. म्हजे उपदेश घेवन ते पाळटा तो म्हजो मोग करता. जो कोण म्हजो मोग करता तसो म्हजो बाप मोग करतलो. हांवें तसो मोग करतलो आनी ताका म्हजी वळख दितालो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय आमच्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोगाळ भुरग्यानो. एक ल्हानसो भुरगो रस्त्यार आपल्या बापायचे हात धरून वेता आसतना तो पळयता मुखल्यान एक सदान व्हडलो फातर आसा. हो फातर रस्त्याक आडखळ जावन आसा आनी अल्टार तो आपल्या बापायचे हात सोट आनी फाटी रावता आनी बापूय मुखार वचून उंत आसता आनी वो तो फातर आदलोन पयस घालूंक पळयता. पूण ताच्यान तें जालें ना, कित्याक म्हळ्यार ल्हानसो ताचे हात ल्हान फातर व्हडलो. बापूय इल्लो मुखार वचून फाटी घुंवोन पळयता, भूत दिसना आनी अशें पळयतना भूत थंय आसा, फातर हालोवंक पळयता. आनी ह्या वेळा भूत बापायक आपयता, हांगा ये. आनी बापूय फाटी वेता आनी आतां ताका म्हणटा, आमी दोगी मेळोन हो फातर बगले घालया, कित्याक हो फातर मदगात आसा तर जायत्या वाहनांक कश्ट जाताले. आनी तो तांणी काडून बगले घालून रस्तो उक्तो दवरलो जावन आसा. मोगाचेनो, आमच्या जिवनांत देवान दिल्लो अर्थ बरवसो जावन आसा. तसोच जनीत पूत, ताच्या जनीत पुतान आमकां दिला बरवसो वर्त तसो पवित्र आत्मो. त्या देखून तो म्हणटा, तुमी म्हजे उपदेश पाळशा जाल्यार आनी तुमी म्हजो मोग करशा जाल्यार हांव तुमकां एक मजतदार दितालो. पळया, कोलो मजतदार, हेल्पर. आनी तो मजतदार कितें करता? आमकां कुमक करता. आमकां कोणें एकलो मजतदार धाडलो जाल्यार घरा कित्याक धाडटा? तो ओगेच बसोन धाडटा? ना, आमची कामां तो करता, आमकां कुमक करता, आमकां ससायतो दिता. अशें आसता. आमी पळयलें जाल्यार त्या मजतदाराचें काम आमकां मजत करचें. पूण आमी ताची मजत मागना जाल्यार आमकां ती मजत मेळटा गे. जेजू आज म्हणटा, हांव तुमकां आनाता बरी सण वचना, हांव तुमकां आनाता बरी सण वचना. म्हज्या मजतदाराक तुमचे सांगाता धाडटलो, तो तुमच्या सांगाता रावतालो. आनी जो संजल चवदा त्या दाव्या वळेंत कितें म्हणटा? हांवें केल्लीं कामां आनी ताचे की वर्ती कामां तुमी करूंक शकतल्यात. पळयात,
असो अर्थ इतलोच. हांव तुमच्या सांगात आसा आनी हांवें धाडिल्लो पवित्र आत्मा तुमच्या सांगात आसा आनी तुमी म्हज्या वर्ती कामां करून शकतल्यात म्हळ्यार बळवंत जाल्यात म्हणून अर्थ. तर पवित्र आत्मा धाडची बसवणी जेजून अपोस्तलांक दिल्ली कित्याक तांकां धैर्यान भरच्याक. पळया धैर्यान भरच्याक देवाचे एक अपुरबायचे देणे म्हणून आमी सांगेत पवित्र आत्मा. देवान संवसार असोय मोग केलो आपल्या एकल्याच पुत्या संवसारात दान दिलो ताणें बाचावचें कारण जालो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की ताच्या आत्म्याक ताणें आमच्या लागीं दान दिलो. आनी अशें आसतना पवित्र तिंद्राद बाप पूत आनी पवित्र आत्मा सांगाता मेळोन आमचो मोग करता म्हळ्यार सत आमी जाणा जावंक जाय. पवित्र आत्मा एक सगळ्यात मोगाचें नांव देवाचें बळ. धर्मवृत्तांचें कृत्या चॅप्टर 1:8 कितें म्हणटा तुमी देवाचें बळ जातल्यात. पवित्र आत्मा तुमच्या थंय येतना देवाचें बळ भरपूर मापान तुमच्या थंय वाडटलें. त्या देखून आज आमच्या जिवनांत आमी जायतीं कार्यां करूंक शकता. तर हाका कारण एकच पवित्र आत्म्याची सकत देवाचें बळ. तें देवाचें बळ आमच्या थंय येवन एक जाता. ती सकत आमकां गरजेची. देवाचे उपदेश पाळोवंक आमकां सकत दिता. पातका विणे आमकां रावोंक देवाचें बळ गरजेचें जावन आसा. त्या देखून मोगाचें न्हू वो मजतदार देवाचें बळ जावन तुजे थंय आनी म्हजे थंय काम करता. तशेंच दृढपण आनी धैर्य तो पॅराक्लेट एडवोकेट आमच्या पक्षान रावचो साक्ष दिवचो सत उलोवंक शिकोवचो आनी जेजून शिकयलें उगडासा काडचो बिया वेळें बावार्थ परगट करूंक आमकां आदार जावचो. हो पवित्र आत्मा स्विकार करून आमी कितें करूंक जाय. जेजून सांगली दोनूच उरता. पवित्र आत्मा जायचे जाल्यार देवाच म्हजे उपदेश तुमी पाळात. देवाचे उपदेश तुमी पाळात आनी म्हजो मोग करात. इतलेंच. त्या देखून आमी विचारचें हांव जेजूचो खरो मोग करता गे. म्हाका जेजूचो खरी वळख आसा गे. जेच्या मोगांत हांव बुडलां गे. देवाचे उपदेश पाळटा गे. जेजूचो मोग जाल्यार आमी उपदेश पाळटा. आनी जेजूचो मोग आसा जाल्यार आमी एकामेकाक दुखयना. जेजू सांगता एक जावन आसता. त्या खातीर ताणें म्हणलें उतरां म्हळ्यार म्हजे सांगात एक जावन रावा. आनी तेन्ना आमी जेजू सांगता सदांच आसतना कितेंच उणें आमकां आसचें ना. त्या देखून बसयलेल्या त्या आत्म्याक मजतदार जावन दिला. ताची मजत घेवया मागया आनी संतोशान जियेवया. आमी सगळीं आमचो भावार्थ एका निजा देवा थंय उसारुया. सतमंता देवाक सर्वदा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता तेचे एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्याने गर्भे समवलो आमकां मरेतान जल्मलो 5 पिलतकाल ताणें कश्ट सोंसले ताका कुस्सार चडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लो परत्यान जिवंत जालो सर्गात चडलो सर्वदा देवाच्या उजव्या बसला तेन्ना जिव्या आनी मेल्यांची मनसूब करूंक येतालो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षणे कुडीचें जेवणपण सस्नाचें जिवीत. आमेन. मुखार भाव भयणीनो सर आमची प्रार्थना दवरता आसतना पवित्र आत्म्याचे देणें आमकां मेळ्ळां. गरो उजो जावन आमचे थंय तो उजो लासूं दी आनी पेटोवन दी. आमची काळजां खतखतीं जावं दी. त्याच प्रमाणे सताचो आत्मा येताना सत आमकां उगडापें जावं दी. अर्दें सत न्ही संपूर्ण सतान आमी जियोंक तो जेजू आमकां फावो करून दी. मजतदाराची मजत मागोवन आमच्या सगळ्या कार्यांनी तो मजत करतना सगळीं आमची कार्य उंची जावं दी. त्याच प्रमाणे वो वळची जर ती जावन आसा आमच्या सगळ्या कुडींत आमच्या आत्म्यांत आमच्या काळजांत आमच्या जिवांत ही वळची सकत सदांच वळच्याक आमी मागया. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. फाटलो तुजो जेजू करूंक वासयता. फाटलो तुजो जेजू करूंक वासयता. फाटलो तुजो जेजू करूंक वासयता. फटीसर सोना जीवो उंडो तू जावन
सरसोना फटी सरसोना फटी सरसोना फटी सरसोना alma patyank ragat moroloi alma patyank ragat moroloi alma patyank ragat moroloi fati sarsona fati sarsona fati sarsona म्हणजे मग छपा बहिणीनो म्हणजे आणि तुमचे बलिदान सर्पदा देवा बाप्पा मानतात असले जामण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नेके पवित्र देवाक सरस्पर म्हणून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या मगळा बापा तुझेच मांस आणि रगत याल तरी समोर रूपांतर जाऊन तो आमका समर्पित आहे. या उड्या वाईना मारी पात आमची बदलावण जाऊन दी. तुझ्या मासा रक्त आम्ही मिसळणी जाऊन सदा तुका मानवासारखी जिणीची आमका पावक कर. हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो तुमची सोवे आसो आमची काळजावो बारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबरता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. ओय आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आणि सजनाच्या देवा सरकाळ आणि सताय आम्ही तुका देन वासो पावो. हो कायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुझ्या वरत्या मोगान तुझ्या ज्याने त्या संवसारात आणलोय ताणे आमकां ना सोडना. ताच्या बदलाक एक माझा तर आमकां पाठयलो. त्याच वरत्या उतराने आमचो ताणें मोग केलो. कस मरण सोसून पुन्हा जिवन जावन नवे जिवीत आमकां दिलें. त्या संताच्या नाताळ उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गीचो दरबार निरंतर गायतात तुझे मोखा. Puvit delbarazo serves por tu saglani संसार भला तुझ्या वैभवा. वो सर्गे तुका जय वो सर्गे तुका जय वो सर्गे तुका जय 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 वो सर्गे तुका जय. सर्गे तुका जय 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 ओन सर्गे तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. ओन सर्गे तुका जय 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 ओन सर्गे तुका जय. ओन सर्गे तुका जय 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 ओन सर्गे तुका जय. बापा खरंच तू पवित्र तोन सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कोडो आणि रगत आपल्या कुशाने कश्ट मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि म्हळें हो तुम्ही समेज घेयात आणि गयात ही म्हजी कोड तुमचे बसत समर्पूंची.
तेच बरी जेवण जातास ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी समेज घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सश्टी कराचे रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्या तुमच्या बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासा करात. Powatazo God pargatuya. तुझी मरण सोमिया जेजू आमी समोर आमकां तुझी पुनर्जीव कोण आमी परगडता तुझ्या येड्या सोमिया जेजू आमी पाचे चमण सणे पुन्हा जॉनपणा समय भक्तीपणे उगडास करता आणि जिवित सोडा आणि सोडायचे कास तुका समर्पित हांव तुझ्या मुखार येवं कर तुझी सेवा करू आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेची कूड आणि रगत सोदला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्या पितुमेचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड आणि लियो आमच्या बगेन बाप्पा सर आमच्या गोळी बाप्पा सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत केरी तांकां आनी तुज्या इश्टगती मेल्या समेस्तां तुज्या परसाळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता. पवित्र आत्मा आमच्या थंय सदां काल जिवच्या दिलाय जेजू तो सदांच कार्यरुपी जावं दी सुडाळ जावं दी वता सुटकेसो जावं दी आनी खरें सत संपूर्ण सत आमकां उगडापें करून दी. ओंकार मेरे देवाच्या माये सांगाती भगवान दोन ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसीस सम फ्रांसीस सम पाद्रे पियो सम आंतोनी सम क्लारा बरोबर सश्ट्यांच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वांदान आणि वैभव तुका सासणाच्या सासणा. सगळ्यान भाऊ मगाचे आणि अपूर्वाचे प्रात आमकां सगळ्या भक्ती सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसभरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्या पडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्पर सर्व वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्के आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमच्या चडोनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान तकतला आमकां तुज्या उदार काकूळ दिन सर पातकांतले सुडय आनी सर आकातांतले वाटय त्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजे ससनाच्या ससनाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमनता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशेपरमेन तिका शांती आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो माय मोग असो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
भोव मोगेच्या भाव भयणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू सदां आमच्या जिवितांत जायते बरेंपण हाडचो आमकां बरें करचो आनी त्याच पवित्र आत्म्याक आमकां दिल्लो जेजूस अशें जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या कसोत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. फाटी सुटसुना तुझ्या पायांतळून फाटी सुटसुना तुझ्या पायांतळून फाटी सुटसुना सुया म्हज्या देवा म्हज्या तुझ्या पाया तळांत फाटी सचना सोम्या म्हज्या देवा म्हज्या तुझ्या पाया तळांत फाटी सचना तुझ्या पाया तळांत फाटी सचना फाटी सुटसुना तुझ्या पाया तळांत फाटी सचना. हांव गेलो जाल्यार तुमकां अनाथ सोडचो ना तुमकां एक मजतदार दितालो आनी तो मजतदार सगळें तुमकां शिकयतलो म्हणटा आमचो स्वामी. प्रार्थया सपददार मगळा बापा वर्ता जिवितान भरच्या तुझ्या आत्म्याचे येणे आमच्या थंय सदांच जावच्याक ताका तुवें दान दिलें आसता तो खरो उल्हासान आनी संतोषान आमच्या रुपी कार्य रुपी जावं दी आनी त्या आत्म्याच्या बळान चड आनी चड मापान हेरांची सेवा साकरी करून खरा जिव्या देव असो मोग आमकां शिकय आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सर्पद वेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. म्हज्या बाबडीनो पवित्र आत्मा आमचे थंय येता आसतना आमी कशें आसूंक जाय सुडाळ सुडकेची दावी दाबरी नाचचे आसचे गावचे उडचे हे सगळें आमचे थंय आसा उल्हासान बरोवंक आमी जाय आनी संतोषान आमचें जिवीत मुखार सून व्हरच्या वसण्यात खंयच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देव प्रमासो देवी सकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसाराचो देव ब्रह्मासो देवी सकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो आनी तुजो तो देव म्हजो आनी तुजो सोडवून दिल्ले इस्रायला आमकां दिता पत्की मनशाक सोडवून दिल्ले इस्रायला आमकां दिता पत्की मनशाक स्तुती करुया सर्वेस्परा वाखाणुया धन्या देवा स्तुती करुया सर्वेस्परा वाखाणुया धन्या देवा. देव ब्रह्मासो देवी सकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसाराचो देव ब्रह्मासो देवी सकासो देव जाकोबासो सगळ्या संसाराचो तो देव म्हजो
आणि तुझो तो देव म्हजो आणि तुझो मोगाळ पुत्राचो वेळ अवकार बरे आशीर्वाद दे आमकां जेच्या पवित काळजा भुरग्यां तुज्या दे तुझे आशीर्वाद भगन सजे करवेन आमच्या देवा आमच्या अंतस्मरणांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.